यो बस हवे कितें जालें हांव कित्याक बसो आमकां एक कॉमेंट येयला की हेका येयला कॉमेंट की तुजी खंय आवय बापूय मेली पळय ती बरी आसली खंय. Yes, my bro. यो बस हवे कितें जालें हांव कित्याक बसो आम्ही त्या कॉमेंटा बद्दल आमच्या युट्यूब फॅमिलीक सांगया. आक तू सोण काळे करून कित्याक बसला ओके हांव कितें तरी सांगूंक सोदता आमच्या युट्यूब फॅमिलीक. कितें सांगूंक सोदता लोणचें जाय म्हणून तोराचें कोणी असं- बांगडो बांगडो जाय ना कोणी आमे आमे ना, फोका फोका ना. निरो 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 आमी हाडया मुगो आमच्या फेवरेट फ्रेंडा कडले वचोन आर्या फूल पावर सारको निरो पाडवो जावन या पाडवो हय कित्याक म्हणटा सारकें न्हू सो तूं कितें म्हणूंक सोदता कितें हांव कितें तरी तुमकां सांगपाक सोदता आमच्या युट्यूब फॅमिलीक हवे. कितें सांगूंक सोदता तूं कितें तुज्या वांगडा दुखद घटना घडलेली आसा त्या सांग फावटी असो कॉमेंट येयला त्या कॉमेंटान फूल लिमिटूच क्रॉस केल्लेली आसा. कितें म्हणून हो म्हणटा खबर आहा एक आसता न्हू ती पार केल्लेली आसा. हय हय खाचपाट केला आमी खाचपाट झुला झुलेंगे पळयताले घाणायच करून पडल्यान आमी दोगांय तशें जावचें बाबा बरे घट आले नट बोर्ड लायलेले आले का पयलीं हांगा आसले ते काडल्यान त्या वाटेन लायला. घट केला. ओके आमकां एक कॉमेंट येयल्लो आसा जे कालच्या का पयरच्या व्हिडिओ कितें तरी न्हू कालच्या व्हिडिओ आमकां एक कॉमेंट येयला की हेका येयला कॉमेंट की तुजी खंय आवय बापूय मेली पळय ती बरी आसली खंय व्हेरी गूड खंय मेली पळय ती खंय. आनी अशें कित्याक कोणी कितें म्हटलें वो म्हाका खबर ना पण जस्ट इमॅजीन तुमची घरान आवय बापूय आसा तेका जर हांव म्हणटलो मेल्या पुरो म्हणून जाल्यार तुमकां कशें दिसतलें. कॉमन सेन्स कशें दिसतलें पळय आमच्या आवय बापायक कोणी कितें म्हणली जाल्यार आमकां सदींच वायट दिसता राग येता. ओके थोडे जाण जाल्यार मारपाक वयतात की बाबा म्हटलेंच कित्याक सारकें एक चेडवाची आवय बापूयच ना तेका तुमी खंय कॉमेंट करता की बरें जालें तुजी मम्मी डॅडी मेली पळय ती. ओके आमी न्हू कॉमेंट्स न्हू डिलीट करिना आमकां संवय ना कॉमेंट्स डिलीट करपाची खबर ना कित्याक ती पूण कॉमेंट्स डिलीट करून कांय फायदो ना न्हू. ते कॉमेंट चार लोक आमकां दिसता ते बरें म्हज्या हिसपान की लोक किस हद तक गिर सकते हैं नो लेट देम सी नो. आनी आमची युट्यूब फॅमिली आसा येदी व्हडली थँक्यू सो मच सदींच सपोर्ट केल्लो आसा थोडे यू नो 100तले 5% तरी आसता तुमच्या अगेन्स्ट आसता. ओके तशें आसता. आतां सगळ्या वाटेन न्हू सगळें चिंतचें पडटा कशें कितें पयलें. तूं कितें म्हणूंक सोदता ह्या कॉमेंटा बद्दल. म्हाका दिसता तेका कोणाक त्या धर्तिका बोज जाला दिसता म्हणून तो अशें चिंतता की चल वचोन हेका अशें टॉर्चर करया म्हणून कमेंट घालून घालून. आमी असले लायफान खूब पळयलेले आसा असले आमी खूब पळयलेले आसा. हो जस्ट कॉमेंट लोक बाबा अशें आहा लोकांक हेल्प केली आमी आनी लोक म्हणटा कापास ताळ्या म्हणटात सारकें. आमी जर कापास कापूंक वचत लिगली वचत जाल्यार व्हडले रोबडे सारकें न्हू. आमी तर लिगली बाय चान्स वचोंक लागली की बाबा हे अशें आहा हे जे कॉमेंट मारला तो आमी तर फुडें तर व्हडलो स्टेप घेतलो जाल्यार खंय तरी तुमकां प्रॉब्लम जातली. कोणी कॉमेंट मारला पळय तेका आनी आमकां तें करपाचें ना यू नो. हेटर्स जावं मोग आमचो कोणूय जावं हेटर्स जावं नाल्यार आमचे फॅमिली मेंबर्स जावं आमकां दोनूय एकूच. आयज तुमी हेट करा फाल्यां हेट करा गावतलें कितें पेमेंट थोडीच गावतलो तुमकां कॉमेंट मारून. तुमी कितलेय कमेंट मारा आमकां कांय फरक पडना. वयल्यान आमी न्हू फॅमिली जोडलेली आसा न्हू. एलिस्टर आपलो भाव जोडलेलो आसा लायफान. मागीर आमी फॅमिली जोडलेली आसा आमी जोडलेले फॅमिली थोडी ना तशें आसा. आनी आमी कितें सगळ्यांकूच घेवन हांगा थंय धांवना. आमची एक धाकटुली फॅमिली आसा. युट्यूब फॅमिली आमची व्हडली आसा पण आमची रियल लायफान एक धाकटुली फॅमिली आसा. तितूंत म्हाज्या
म्हाजो एक बॅकबोन कसो बाबा सदीत म्हाका एलिस्टर उबो आसता, सदीत एलिस्टर, जूड हे सगळे, मागीर आलिशा आमचे, सो तशें हे आमी फॅमिलीन जोडलेली आसा. आनी टिना म्हणून आसा आमचे, ही लिटल फॅमिली आमी जोडलेली आसा. बाकीचे लोक कित्याक कॉमेंट मारता फाटीं एक कॉमेंट घातलेलो पळय हांवें स्क्रीनशॉट मारून. ओके, आमकां एक कॉलेब्रेशन गावलेले, त्या कॉलेब्रेशनाक आमी शूट करपाक रायबंदरा गेल्लेली आनी एक कॉन्सेप्ट आसता, टेबल कॉन्सेप्ट आसता. तो कॉन्सेप्ट तुमकां तो फुडलो मनीस सेटअप करता. तो म्हणटा कितें, आपूण तुका एक एग्जाम्पल आपूण तुका 500 रुपया दिता, पूण हो टेबलार जे आपूण दवरता ते तुका व्हिडिओ दाखोवचे पडटले. ओके, सो दाखोवप ते आनी ते पिवप आनी दुसऱ्याक शिकोवप हितून खूब 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 अंतर आसा. पळय अशें घालप, असो घोट मारप, तशें काय आमी खंय घालूंक ना. थंय एक मनीस 6 म्हयने जाले आमचे ब्लॉग पळयता, पूण ताका ती व्हिडिओ अशी गलत लागली, तेणी थंय नाकालो कॉमेंट घाल्लो, हांवें स्क्रीनशॉट घालून अशें बसून लोक आसा. आमी अशें सगळ्या लोकांक जर कितें कितें म्हणीत रावंक लागले जाल्यार इट्स गूड फॉर नथींग. सारकें कितले लोकांक राजा काडटले, तशें आसता तें. सो लेट इट गो. हो जो कॉमेंट आसा खबर आसा, आयज येयला तुजी आवय बापूय पयली बेस्ट जालें, हे खंय तरी म्हाका खंय तरी वायट दिसलें. कित्याक पेरंट्स हो न्हू कितें म्हणून तुमकां पळय एक सांगता तुमकां, आवय बापूय आसप ब्लेसिंग्स. आवय बापूय श्रीमंत आसा, आवय बापूय गरीब आसा, काय आवय बापूय अंबानी आसा, वॉट एवर इट इज, बट आवय बापूय आसप इज द बिगस्ट थिंग. तो गरीब असो नाल्यार श्रीमंत असो, आसा म्हणून तुमच्या वांगडा बॅकबोन कसो देवाचे उपकार. आनी कोणा कडेन ना ताका तुमी साक्षात फुडें येवन विचारूं शकता, ना तुजे कडेन कशें फील जाता तुका. हांव तर घरांत ना, घर खावंक गावता. लोक अशे आसता, वाड्या वयले पसून लोक अशे आसता की टॉर्चर करपाक फुडें सरतात लोक, स्पेशली घरांतली मनशां जाल्यार सांगूच शेका लागून. घरांतलो मनीस पयलो आसता टॉर्चर करपाक तुका, त्रास करपाक तुका, घराचो मनीस. हांव तुमकां खरें सांगता, म्हाका ह्या बरें फॅमिली आसा. मम्मी डॅडी आनी भयणी शिवाय म्हाका कोणूच लागना. तेजे उपरांत म्हाका तर लागता, म्हाजो रक्ताचो नासतना लागता जाल्यार एलिस्टर. फार बेटर दॅन ब्लड हे रिलेशन. असो भाव केन्नाच संवसारांत अनुभवूंक ना. लवींग आनी कॅरिंग न्हू. अशे कॉमेंट्स येतात न्हू, कितें करया. हे म्हणटाले तो कॉमेंट आसूं डिलीट करया म्हणटाले. हांवें म्हणटा आसूं, लेट पीपल सी की बाबा लोक खंयच्या लेवलाक पडटा पळय ते. चड व्हडलें कांय ना, खंयच्या लेवलाक लोक पडटा तें आमकां तुमकां दाखोवंक जाय. ओके, सो अशें आसता. यू कांट डू एनीथींग. आवय बापूय आसप देवाची कृपा, ना तांकां बाबड्याक खबर आसा की आवय बापूय ना, ते कितें फील जाता पळय तें हांगा, कितें फील जाता तें तशें आसता. तुमकां खरें सांगता, आतां आमी पळय बायकीर वयता, वतान भोंवता, पावसान भिजता, लोकांक हेल्प करता. बाय चान्स तुमकां खरें सांगता, एवरीबडी इज नॉट आमच्या भशेन आसना. एवरीबडी इज नॉट लायक एलिस्टर आनी तेजे फॅमिली भशेन. लोकांची हेल्प केली न्हू, हेल्प करीसर लोक आवय आवय म्हणटा, थँक्यू पावलो म्हणटा. जेन्ना त्या मनशा कडेन मातसो दुडू येवं नाका, तुजे कापास कसा काय जाता मागीर न्हू. जाल्यार लोक अशे बसून आसा, आमी कोणाक हेल्प केल्या खबर आसा, कोणाकूय आमी हेल्प केल्या खबर आसा, तेच्यांनी न्हू आमच्या पयशांचो दुरुपयोग पसून केल्लो आसा. म्हाका जाय जाल्यार अंकिताक हांव बरें सलुनान व्हरून कितेंय करूं शकता. तें म्हाका केन्नासून लागला बाबा म्हाका पयशे जाय कितें तरी करपाक चेडवांचें. आय डोंट नो कितें केंसांक जाय, कितें तोंडाक कोणाक खबर ना. ना म्हटलें हांवें ताका, डायरेक्ट ना म्हटलें. बट आमच्या पुस्ताक लोक फॉल्गां मारतात, कोण फुगोट्यो फोडटा, कोण आनीक खंय वयता. हांगांतल्यान थंय आमकां सलुनान वचून म्हाजे चाटुटान केंस कट जाता. लोक हांगांतल्यान खंय वयतात कितें कितें करपाक न्हू, लॉंग ड्रायव्ह करतात लोक. तशें आसता. सो इट हॅपन्स. तुमकां ते
उलोवन व्हरता न्हू. आयज काल लोक तशेच कोणाची मदत घेतली न्हू काय मागीर मनीस मातसो वयर सरता आनी मागीर तुजी जबाबाक तुगेले तेल लाय तशें आसता. ओके, तोंडांतल्यान तर म्हाजें कितें वायट भायर सरता न्हू, प्लीज अंडरस्टँड करा की म्हाका पासून खरें वायट दिसलेलें आसा. कोणी कॉमेंट मारला पळय तो, बट मीनवायल हांव यूज टू इट जाला. सारकें तशेंच आसता, काय करूं शकना. जेन्ना मनीस वयर चडटा पळय, जेन्ना मनशाक रिस्पेक्ट जावपाक चालू जाता, स्पेशली आवय बापूय ना त्या मनशाक, तेन्ना न्हू तशें कमेंटां मारपाक फुडें सरतात लोक तशेंच अशें घे म्हणून आमचे आनीक युट्यूब चॅनल्स आसा गोंयकारांचे, आमचे गोवन युट्यूब चॅनल्स आसा. हांवें पळयलां सगळ्यांच्याच फोटवांचेर लोक कमेंट मारता, नाका जाल्ले मारता, कोण रिलेशनाचेर मारता, कोण मोठो आहा म्हणून मारता, कोण कंटेंट कॉपी करता. हे न्हू, दीस इज पार्ट ऑफ लायफ. ओके, आनी तुमचे जर कोणी कंटेंट इन फ्युचर म्हणटा तुमकां, तुमचे जर कंटेंट कॉपी करता न्हू, करत रावा न्ही कॉपी. ओरिजिनॅलिटी इज ओरिजिनॅलिटी, हे तुमी धरून चलपाचें. लेट देम कॉपी. कळ्ळें तुमकां? कोणी कॉपी केली समज तुमची, म्हणटा हांव ह्या मनशान म्हाजी कॉपी केली, लेट देम डू. कितले दीस कॉपी करतलो? ओरिजिनल इज ऑलवेज ओरिजिनल न्हू. कितले दीस कॉपी करतलो? लोकांक कळटा की बाबा तो कॉपी करता म्हणून, लोकांक कळटा की तो रॉंग आसा म्हणून. आमी रॉंग आसा जाल्यार आमकां लोक सपोर्ट करचे नासले. तशें आसता. प्लीज आमकांच न्हू, कोणाकूच असले कॉमेंट्स घालनाका आवय बापायचे. ओके, डोंट गो सो पर्सनल. रियली नॉट गुड, बॅड. ओके, आमकां घातल्यार फरक पडना, घालीत रावा, आमकां फरक पडना. पूण बरें दिसना न्हू तेन्ना कोणाच्या दुश्मनाच्या पसून आवय बापायचेर तेन्ना अशें देवान कोणाक देवा कडेन मागता की दुश्मनाच्या पसून आवय बापायक केन्ना पयस करचो न्हू, तेंच्या वांगडाच दवरचो. ताका आवय बापूय नासप एक व्हडलें त्रास. म्हाका खबर आसा, हाका खबर आसा. प्लीज असले करू नाका न्हू. आनी आमचे मोटो ब्लॉगिंग सिरीज तुमकां आवडटा आसतले न्हू? म्हाका आवडटा की ना कॉमेंट करून सांगा. आनी आमी व्हेरी सून एक अलग व्हिडिओ हाडपाचो आसा तुमच्या मुखार. ते जावन आसा सॉल्ट कशें करतात. मोठे जे मीठ आसता पळय, आमच्या गोंयांत कशें कितें काडटात तें तुमकां आमी दाखोवपाक सोदता ह्या फावटी. सो आमचे जे ओरिजिनॅलिटी आहा गोंयची खबर आसा ती खंय तरी शेणलेली आसा. आतां सगळे टाटा बाटा सगळें मेळटा, ताळे सगळे तरेचें मीठ मेळटा, पूण तें जें मीठ जाय तें तेजो टेस्ट वोगती सारकें. अशें ना कितें तेजेर कॅमिकल्स आहा हार्मफूल, बरें. आमी पयलीं तेंच खातालीं, आमगेर पयलीं तेंच आसतालें. बर्डेन भरून मम्मी दवरताली मोट्टे सारकें मीठ. इल्ले पासून घातलें न्हू पुरो आहलेलें न्हू. आतां पळय कितें कितें कॅमिकल येयलेलें आहा पळय, कॅन्सर पासून जाता खंय भितर. आतां येयल्या पळय कॅन्सर जाता. तेतूर खंय आयोडिनाची कमी आसता खंय आतां जे मीठ मेळटा पळय तेतूर. सो पळयात कशें कितें तें. तोय तुमकां ब्लॉग आमी हाडपाचे आसा. परत एकदां तुमकां रिक्वेस्ट करूंक सोदता की आमचे चॅनलाक लायक शेअर सबस्क्रायब करा. दुखद घटना घडली तुज्या वांगडा? असली दुखद घटना खरीच घडटली. दुखद घटना टायटार पीस कर मागीर कशें पळय. पण थोडी सॉफ्ट हार्टेड आसता न्हू आनी थोड्यांक काय फरकूच पडना. थोडे आपणाच्या आवय बापायकूच कॅर करीत, आपणाच्याच आवय बापायक कॅर करिना. थोडे आपणाच्या आवय बापायक मारून धांवडून घालतात, चलोंक लाग म्हणटात. आवय बापायन इतले घाम कश्ट काडून वयर गेले तेकाच धांवडून घालतात. तर हांव आनी तुमचो टायम वेस्ट करिना. प्लीज माय पाय भयण भाव हेज्या वयर केन्ना वचनाका. देवान दिल्लो एक गॉड सेंड एंजल ती तुमकां सदींच प्रोटेक्ट करता. बॅकबोन कसो तो बॅकबोनूच फाल्यां ना. हाव इट फील्स हेका विचारा. तर तुमच्या कोण 4 फ्रेंडां मदीं कोण आसतलो एकलो तेंकां विचारा कशें फील जाता पळय तें. चला टाटा. बरो येता न्हू हांगा व्हिडिओ झोपायार वचोन कमेंट करून सांगा.